आरजीच्या उरिल्ल्या उमेदवारांची यादी फुडल्या कांय दिसांक येतली आनी तातूंत आपलें नांव आसा म्हण मनोज परबान सांगला। तशेंच गोवा स्वराज पक्षाक जर उसरां चिन्ह मेळत तर वेंचणुकेक वचपाक थोडे कठीण वतले, कारण चिन्ह लोकां मेरेन पावोवपाक जाय। येवपी कांय दिसांक आमी योग्य कितें ते निर्णय घेतले म्हण परब हांणी स्पश्ट केला। आमची लिस्ट आता नेक्स्ट विकान येतली, चड करून नेक्स्ट विकान ऑलमोस्ट आमचे सगळे फायनल जाला। सो आमी जी लिस्ट आसा तितून मॅक्झिमम कॅन्डिडेट ऑलमोस्ट 14 उरला भितरले आमी 10 तरी कॅन्डिडेट फायनल करपाचे लिस्टान घालपाचे आमचे ट्राय आसा। सो ऑलमोस्ट 7-8 फायनल जाला, ते 2-3 ऑलमोस्ट फायनल जाले की आमी रोखडेच आउट करतले। येस, ते म्हाजे सोमते त्याच लिस्टान आसतले आनी म्हाजे सुद्धा डिक्लेरेशन जे नेक्स्ट लिस्ट येतले त्या दोन लिस्टान म्हाजे नांव आसतले, खंय कंटेस्ट करतलो हांव ते। येस, ऑलमोस्ट फायनलायज जाले। या सो तेजेर आमचे सध्या टॉक्स चालू आसा। ओके, सो 1-2 दिसा भितर कितें तरी आमचे ते फायनल्स हे जातले आमचे फाल्यां, कित्याक तेंच्यांनी सिम्बॉल GSRBन एप्लाय केला, तेचे स्टेटस हे ते सगळे चॅक करून आमकां, कित्याक आतां इलेक्शनाक टायमूय कमी आसा, हे सगळे कॅल्क्युलेशन करून आमी तुमच्या फुड्यान 2-3 दिसां भितर प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या, तेन्ना तुमकां आनी सगळ्या लोकांक आमी क्लियर करतले की आमी GSRBच्या अंडर कंटेस्ट करतले काय RGBच्या अंडर कंटेस्ट करतले। ना कन्फ्युजन अशें ना, कित्याक आयज आमी जे प्रमोट करतले ते लोक एक्सेप्ट करतले ही आमकां खात्री आसा। फाल्यां जर आमी GSRBच्या थ्रू करतले लोक आमकां GSRBन आमकां एक्सेप्ट करतले, जर RGB करतले जाल्यार RGB, बिकॉज हो इलेक्शन मंथ आसा, हो कोड ऑफ कंडक्ट येतलो। सो जेन्ना आतां जे प्रमोशन जातले, आतां जी पब्लिसिटी जातली ती इम्पॉर्टंट आसतली, आनी वाय सोशल मिडिया तुमच्या थ्रू ना जाल्यार वॉट एवर ग्राउंड ना जाल्यार बाकीची पब्लिसिटी आसा तेच्या थ्रू आमचें कितें आहा ती खंयची पॉलिटिकल पार्टी खंयचो सिम्बॉल आहा ते आमी प्रमोट करतले। या सो आमी तेकाच लागून आमचे टॉक्स चालू आहा, कित्याक GSRBचो अजून सिम्बॉल येवंक ना। सो फाल्यां तो सिम्बॉल केन्ना येतलो, कितें येतलो, हे सगळी आमकां कॅल्क्युलेशन्स करपाक जाय। फाल्यां जर ते 8 दीस पयलीं जर सिम्बॉल दिता जाल्यार आमी तेजेर GSRBचेर कंटेस्ट करपाक शकना, बिकॉज ते फिजिबल जावचें ना, कित्याक आमी नवी पार्टी आसा, ते सिम्बॉल लोकां मेरेन पावोवपाक जाय। सो ते कॅल्क्युलेशनाचेर तो केन्ना येतलो, कितें येतलो, हेचेर आमचें डिस्कशन सद्या चालू आसा। सो 1-2 दिसां भितर आमी फायनल करतले, कित्याक जितले आमी डिसिजन फुडें व्हरतले तितले आमकां त्रास जातले आमचे सिम्बॉल आहा तो प्रमोट करपाक, आमची पार्टी आसा, आमचे कॅन्डिडेट आहा तांकां प्रमोशन दिवपाक। ना, आमी सायडीक दवरूंक ना, GSRBक सायडीक दवरपाचो प्रश्न येना, फक्त आमी सिम्बॉलाक रावला। फाल्यां आमी GSRBक घेवन फुडें गेले आनी आमकां जर सिम्बॉलूच दिवंक ना, फाल्यां जेन्ना आमच्या कडेन सिम्बॉल आसा आनी जर GSRB कडेन सिम्बॉल ना जाल्यार आमी कंटेस्ट करपाक शकना। फाल्यां आमच्या कॅन्डिडेटाक आमी प्रमोट करपाक शकचे ना, कित्याक आमी आमच्या भुरग्यांक हांगा सिम्बॉल दाखोवपाक जाय, लोकांक सिम्बॉल दाखोवपाक जाय, लोकांनी वचोन सिम्बॉलाचेर वोट मारपाक जाय। सो सिम्बॉल प्रमोशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। सो वी आर ऑल्सो वेटिंग, जर आमकां तेंचे बेगीन मेळटले कितें घेतले हेचेर आमचे सगळे डिस्कशन सद्या चल्ला। हे 2 दिसां भितर फायनल टॉक्स काबार जातले आनी तुमच्या फुड्यान आमी मांडटले जे कितें विचार आहा।